नमस्कार. एस.टी. रिजर्वेशन, एस.टी. कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळपाकच जाय हाजे संदर्भात दुमत आसपाचें कारण ना. इनफॅक्ट 2025 लोकसभेन हो कायदो पास केला गोंया खातीर, तरी एक वर्स कळाव जाता म्हणून तांचे मदीं एक उचंबळे आसा. एस.टी. समाजाक आरक्षण मेळपाकूच जाय, पण ते कशें मेळटले? 3 मेळटले जागे काय 4 मेळटले? 10% आसप म्हळ्यार खंयचे मतदारसंघ ते आसत? ही मांडणी कितें आसपाय, ताची वेवस्था कितें आसपाय, ते केन्ना ताकतिकेन ह्याच वर्सा करप काय ताका सारकें एक सेन्सस करून त्या संदर्भात चर्चे करून एस.टी. कम्युनिटी खंय आसा, खंय तांचे प्राबल्य आसा ताजो विचार करून हें रिजर्वेशन जावपाक जाय कितें, अशे खुबशे गुंतागुंतीचे विशय आसात. ताजेरूच आज आमी डिबेट करतात सडेतोड नायक कार्यावळींत. हांव तुमची वळख करून दिता. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. आमचे मदीं आहा गोविंद शिरोडकार. गोविंद शिरोडकार जो पॉलिटिकल मिशन रिजर्वेशना खातीर कितलींशीं वर्सां रस्त्यार उबो आसा, एक खडेगांठ वावुरपी, खडेगांठ कार्यकर्तो. आमचे मदीं आहात एस.टी. कम्युनिटीचे एक तरुण तडफदार फुडारी रवींद्र वेळीप. रवींद्र वेळीपय बी वेगवेगळे एस.टी. कम्युनिटीचेर आवाज उठयत आसा. आनी आमचे मदीं आहा संजीव बाब नायक, भंडारी समाजाचे एक प्रॉमिनंट वोकल फेस. संजीव बाब, सगळ्यात पयलीं तुजे कडेन येता. म्हाका मातशी लोकांक तुवें पार्श्वभूमी समजावन सांगची की हें एस.टी. रिजर्वेशन जे पळय कितें चालू आसा ताजी मातशी पॉलिटिकल बॅकग्रावंड लोकांक कळपाची गरज आसा. पयले सुवातेर हांव एक क्लियर करूंक सोदतां. गोमंतक भंडारी समाज हे आमचे एस.टी. भावांक हे रिजर्वेशन मेळचें म्हणून ताका सपोर्ट करता. जेन्युअनली तांकां तें मेळचें. टू लेट जालें, पयलें मेळूंक जाय आसलें. एस.टी. कम्युनिटी 2003 तांकां वेलीप, कुणबी आनी गावडा हांकां एड जाले. ते पयले निगडीत जाले. पांच घटक असले, 5 ट्रायब असले, जे कोण दुबला, नायकवाड, सिद्धी, वर्ली, हे 5 आसले, ते निग्लिजिबल असले. मागीर आनी गावडा हे सगळे ओबीसीन असले. तांकां एस.टी. केले उपरांत तेंची पॉप्युलेशन 10 to 12% म्हणटा, जाल्यार 1,40,000 जाता. सेंट्रल गव्हर्मेंटान 2025 ऑगस्टान दोनूय पार्लमेंटान, लोकसभा, राज्यसभेन एक कायदो पास केलो स्पेशली फॉर द गोवा, फॉर द एस.टी. रिजर्वेशन. द रिएडजस्टमेंट ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एस.टी. इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. ताका 13 तारखेर ऑगस्टाचे एसेंट मेळलो प्रेसिडेंटाचो आनी तो कायदो जालो. एक्चुली हे रिजर्वेशन कोणाची ड्युटी आसता? डिलिमिटेशन कमिशन. डिलिमिटेशन एक्ट 2002 कितें म्हणटा की हो प्रपोजल धाडतो आनी ते डिलिमिटेशन कमिशन आसता तेणे ते सिलेक्ट करचे बाबा खंय खंय. आतां ह्या एक्टा प्रमाणे, न्यू एक्टा प्रमाणे दीस पावर गोज टू द ECI, इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया. आनी ECI कितें करप? एस.टी. कम्युनिटी जिंचे पॉप्युलेशन खंय हायेस्ट आसा त्या मतदारसंघात 1,40,000 लोक आसा गोंयान एस.टी. अशे 10-15 मतदारसंघ आसा थंय तेंची मतदाराची संख्या चड आसा. हांव म्हणून की चिमला, द सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी कॅथलीक एस.टी. पळयलें जाल्यार नुवेम आसा, कोर्तालीम आसा, अशें सावथाकूय आसा. आनी डिलिमिटेशन एक्ट 9 सेक्शन 9 कितें म्हणटा की ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी मी रिजर्व करता त्यो जाता तितल्यो एकामेका कडल्यान फार करच्यो. लागीं करप नाका, पयस करप. जाता तितल्यो रिप्रेझेंटेशन This act itself, section 9 of the delimitation act itself says it should be practically जाता तितले पयस दवरच्यो. बरोबर. आनी एका मतदार पळय एक कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवायड जावची. म्हणजे पार्लमेंट सीट आसा जर नॉर्थ आनी सावथ, जाल्यार अर्दो पार्लमेंट त्या हितून अर्दो हितून एका हितून अशें हे तो कायदो म्हणटा. आनी हो आतां कोणें करप? हो ECIन करप. आतां आमी पयर पळयता आमचें ऑब्जेक्शन कितें आसा? हे मंत्री जशे पंचायत इलेक्शनाक करता आपल्याक जाय थंयसर रिजर्व जाय तशेंच हांगा करून सोदता. हांव कितें म्हणटा, मडकय मतदारसंघात 10,000च्या वयर एस.टी. आसा. सांखळी मतदारसंघात 7,000च्या वयर एस.टी. आसा. जरी तर मडकय 10,000 आसा जाल्यार सांग्या जंय 4,500 लोक आहात तो कित्याक? आनी त्या भायर तेंय लागता ताका. सांगे सावड्डे लागीं. आनी एकाच आतां पळय, आतां 3 डिस्ट्रिक्ट जाले, कुशावती जाले, 3 कुशावतीन येता. हें वायलेशन जाता. पळय, इलेक्शन कमिशनरान एक करचें आसतलें. आतां आमचो डिमांड तो आसा की ताणें इन्क्वायरी
पहिले हियरींग, सजेशन, ऑब्जेक्शन, एक ड्राफ्ट आपलो कितें आहा तो पयलो लोकां मुखार दवरपाचो कायदो म्हणटा, मागीर तेजे सजेशन, ऑब्जेक्शन. ओके, वेल टेकन. तूं म्हणटे अशें तुवें 3 मुद्दे रेज केल्यात. एक, जे पळय कितें तांचें पॉप्युलेशन चड आहा ते आयडेंटिफाय करात. येस. नंबर 1. नंबर 2, एकाच कडेन लागीं असपाची गरज ना, जे आतां सांगे सावड्डे नांवां येतात. हे तुजे म्हत्वाचे मुद्दे. कायदो म्हणटा. आनी तूं म्हणटा की 3 जिल्ले आसात आमचे, 2 जिल्ल्यांक तेकून आशिल्ले करपा आता. हां, व्हेरी गुड, वेल टेकन. गोविंद बाब शिरोडकार, रिजर्वेशन तुमकां मेळपाक कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाचें कारण ना. हे जे पळय आतां अंदाज पळय नांवां आहेत ती सांगणे, सावड्डे, नुवें, प्रियोर, ताच्या भायरय संजू बाब म्हणटा मडकय सारक्या जाग्यार ST कम्युनिटीचें अस्तित्व मोठ्या प्रमाणाचेर आसा. तुका दिसना की एककडेनच करून उडोवचे परस सारको अभ्यास जावचो, खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड ST कम्युनिटीचे लोक आहात ताजो नियाळ घेवचो आनी मागीर करचें? नाही, तांचें परसेप्शन आसा न्ही तें खूब चुकीचें आसा. कारण हो जो हें आसा डाटा जो आसा कसलो पॉप्युलेशनाचो, अशें म्हाकाय दिसता. कितें म्हणून आमच्या की अरे चिंबळान इतकें पॉप्युलेशन आसा तर आमकां चिंबलकारून मेळपाक जाय. आतां तेंच्यांनी नांवां घेतल्या प्रमाणे आसा तशें दिसून हें सांताक्रुजूय मेळपाक म्हणटा अशें म्हणटले, कळ्ळें न्ही. तशें जायना न्ही तें. कित्या खातीर जायना? डाटा जेन्ना ऑलरेडी सेन्ससाच्या हेच्या प्रमाणे सर्वे केला त्या प्रमाणे. कोणे केला सर्वे? कोणे केला? पळय, सर्वे लास्ट गोविंद बाब, लास्ट सर्वे जाल्लो 1931 आनी सर्वे जावना. म्हाका सांग, सर्वे तुमचे फॅक्ट्स तुम्ही म्हाका दिसता सारखे करपा जाय. कास्ट बेस सेन्ससचो डेटाचो फिगर्स न्ही 2011 आसा आनी ऑलरेडी ह्या कोणे केला? डेटा पयली हो डेटा डेटा सी ऑलरेडी नोटिफाईड फिगर्स आसा बाय सेन्सस फिगर्स आसा. आम्ही 2011 सर्वे जाल्लो आसा. करेक्ट. तो सर्वे प्रमाण तो म्हणटा तशें अशे तरेची आंकडेवारी आसा. पण तुम्ही हेच जो बेजलायन डेटा तुम्ही रॉंग घेता. 2018 सेन्सस खंय म्हणला म्हाका सांगा पळया. तुम्ही ऍक्ट वाचला? ऍक्ट काढून वाचा पयलीं. थंय म्हणला 2001चो सेन्सस विथ वेरीड पॉप्युलेशन आफ्टर द इन्क्लुजन ऑफ 2003 आमची ज्यो 3 कम्युनिटी इन्क्लूड जाली पळय न्हू तेंचे वेरीड पॉप्युलेशन घेवपाचें आनी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जो मॅक्झिमम जे पॉप्युलेशन आसा पळय त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातल्यो. हांव तुमी किंवा तुमी डिसायड करपाचे कोण सांग पळोवया. दॅट एक्सरसाइज विल बी डन बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आनी आमी आयज तेंच मागता. आमी कितें मागता? टू नोटिफाय द ऍक्ट. येस. आम्ही किंवा सरकार कोण नाही या मतदारसंघ त्या मतदारसंघ त्या मतदारसंघ रिझर्व करपाचे. सो दॅट इज वॉट वी आर डिमांडिंग अँड वी आर ऑन द रोड अँड वी आर ऑन द रोड सिन्स 2022 अँड नॉट. आणि तेजे पयलीं तुम्ही जर पळयता हे खंयच्यान सुरू जालें पळय न्हू तें कळपाची गरज आसा. 2003 जेन्ना न्यू कम्युनिटीज आमचे इन्क्लूड जाल्यो इमिजिएटली आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले. फायनली इन द इयर 2011 एक विरेंद्र प्रताप म्हणून सुप्रीम कोर्टान गेलो. किती पेटिशन घेऊन गेलो सुप्रीम कोर्टान? तेणी सांगलें की 2003 आणि तेजे नंतर कांय कम्युनिटीज इन्क्लूड जाल्ले आसा एज अ शेड्यूल ट्रायब आणि तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना. सुप्रीम कोर्टान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक डायरेक्शन दिलें की हांकां इमिजिएटली दिवची म्हणून. बेस्ड ऑन दॅट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान तेन्नाचे UPA गव्हर्मेंट ताका बरयलें. कितें बरयलें सांग? सुप्रीम कोर्टान असो जजमेंट जाल्लो आसा. आमकां सांगलां हांकां रिजर्वेशन दी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आमकां कायदो जाय. ऑर्डिनन्स हाडली. 3 फावटी लॅप्स जाले. खबर आहा तुमकां 2013चे ऑर्डिनन्स. आनी त्या बेजाचेर 2013 ऑलरेडी 17चे इलेक्शनाक UPक फ्रेशली कॉन्स्टिट्युएन्सीज नोटिफाय करून तांकां रिजर्वेशन दिल्लें आसा. दॅट डिसिजन वॉज अगेन चॅलेंज इन द अलाहाबाद हायकोर्ट विच वॉज अपेल्ड बाय द अलाहाबाद हायकोर्ट. तेंचे नोटिफिकेशन कॅन्सल. येस, इट इज फ्रॉम देन. आणि प्लस आमची ज्या पयलींचे लिडर्स आसा पळय आमचे शेड्यूल ट्रायब एक्शन कमिटी हेय कोर्टान आसले. तेंचे जजमेंट काडून वाचून पळया. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पॉयंट हांगा कितें आसा पळय पॉयंट आसा डेटा कोणा कडेन आसा गोंयचो. बाबा कोणें सांगचें बाबा ऑफिशियल डेटा. आतां हांव कितें म्हणटा आमी भंडारी समाज आमची सर्वे करता तेका व्हॅल्यू ना. हांवें केल्ली पर्सनल सर्वे तेका व्हॅल्यू ना. लिगली तेका कांय ना. पूण हो डेटा बाबा अमके कॉन्स्टिट्युएन्सीन अमके लोक तुमचे आसा जाल्यार कोणा कडेन हा डेटा? So you read the act first. There are the provisions. Registrar Census of India will do the exercise. You read the act first.
that exercise will be done by the Registered Census of India and the Election Commission will ताणे एक सिंपल प्रश्न केला की तो म्हणटा कितें तो सेन्ससाक विरोध करना नंबर एक तो म्हणटा की तुमकां 4 मेळपाक 4 मेळोंकूच जाय, ओके मेळोंकूच जाय. पूण खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कित्याक तुमी ठरयनात एक लागीं Who will लागीं कित्याक decide that? करतात? We are nobody to decide that. No, no, Let the act come into force. Let the act come into force because there is a section. There is a subsection 2 section 1 चार नामां which घेतली. says राजूबाब चार नामां घेतली. चार that नामां the घेतली. central government of India ही should चार notify the नावां- date of appointment. ही 4 नावां सध्या गोंयचे पळय जे एसटी कम्युनिटीचे पॉलिटिकल लिडर आहात ते घेत आसात सांगे सावंत हांव तेच म्हणटा नाही, नाही, ती नावां तुमकां- घेतली पळय ती बेस्ड ऑन वॉट राजूभाई बेस्ड ऑन द utterances ऑफ इम्पॉर्टंट एसटी लिडर्स राजूभाई तेच म्हणटा पूण ती योग ते कोणे करप काम हे काम इसीचे एक्झॅक्टली आम्ही शीतफुडी कित्याक मीठ खाता नाही म्हाका काय समजत नाही, आणि राजूभाई लेट द एक्सरसाइज कंप्लीट न्ही रवींद्र म्हाका एक सांग तूं एक्सरसाइज म्हळ्यार कितें स्टेप्स सांग पळय सगळे जो ऍक्ट जो आतां गेझेटान नोटिफाय जाला पळय तातूंत एक सबसेक्शन 2 आसा इन सेक्शन 1 ते कितें म्हणटा की ऍक्ट जरी गेझेटान नोटिफाय जालो तेजे उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सेपरेट नोटिफिकेशन काडचें पडटलें टू इम्प्लिमेंट द ऍक्ट Correct. सो दॅट नोटिफिकेशन वी आर डिमांडिंग Amendment जाय इज ताका. लास्ट नॉट अमेंडमेंट यू रीड द ऍक्ट फर्स्ट Okay. तेन म्हणल्यार सबसेक्शन 2 आसा the moment it will be the moment the act gets notified in the Gazette of India, central government will then issue a separate notification जातून ते म्हणटले अमके दिसा साकून हो ऍक्ट लागू जालो Empowering. आमी ते Empower. Empower. and that from that day onwards the registrar census and the election commission of India they will play their role. म्हाका Yeah. सांगात गोविंद हे जे पळय आतां लिडर अमित शाह मेळपाक आयतारा वचपा आहा पळय दिल्ली एसटी कम्युनिटीचे ते कितें मागपा वचपाक आहा राजूभाई हय नोटिफिकेशन कार्ड म्हणून मरे नाही राजूभाई नाही म्हाका तुमचे कडल्यान समजून नाही 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 कशें आसा तांकां जे हें आसा पळय काय न्ही थोड्यो कांय गोश्टी ज्यो आसा ते म्हाका नाका नाही लेट बी क्लियर टू हिम सेन्ससचो जालो न्ही हय. लास्ट सेन्सस ओके लास्ट सेन्सस केन्ना जालो आमचें बिल केन्ना आयलें 30 वर्सांनी आयलें बरें कळ्ळें न्ही सारकें 1971च्या नंतर आमचे कडेन भारतान आमच्या सेन्सस हें जावंक ना ह्या त्या कारणां खातीर कितें जालो कंप्लीट जावपाचें आयलो केन्ना 2001 आयलो बरोबर आणि कशें आसलें जो पर्यंत खंयच्याय स्टेटीचो जो हें आसा सेन्सस पूर्ण जायना सगळ्या स्टेटीचो तो पर्यंत हें जे इन्क्लुजन आनी एक्सक्लुजन जें आसा SC STचें बिल जें आसा तें पार्लमेंटाक येवपाक शकना म्हणून 2001 हें जें बिल जें आसा तें कितें आयलें सांग पार्लमेंटान आयलें कितके वर्सांनी 30 वर्सांनी हय आयलें लक्षान आतां जो फुडलो जो हें आसा आमकां 2003 हें मेळ्ळें आमी आमच्या मागण्या 12 मागण्यो करून 12 मागण्या मध्ये हें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसलें ही जी मागणी आसली आमची आतां म्हाका एक सांगा आतां 9 म्हयने जाले न्ही कितें कळ्ळें आमी मागणी करताली शेवटी तेंच्यांनी बिल जें आसा इंट्रोड्यूस केलें पार्लमेंटान पास जालें आं हेतून गेलें तें थंय पास जालें प्रेसिडेंटाचो एसेंट मेळ्ळो आणि आता लास्ट म्हणजे आता Notification काढ. नोटिफिकेशन काढल्यानंतर implement the act. इम्प्लिमेंट द ऍक्ट Correct. कळ्ळें न्ही Correct. एम्पॉवरिंग आता आता तुमच्या हेजेर येता नोटिफिकेशन खंय 10 दीस भितर जाता जाता ताजे खातीर गोंयचे तुमचे म्हत्वाचे 4 ते 5 ST लिडर्स बीजेपीतले अमित शाह आयतारा मेळटात ओके सो आमी आयकलां ती खबर सो हय सो हेजे पयलीं जेन्ना ते पयलीं फावटी जे डेलिगेशन गेल्ले पळय त्या डेलिगेशनाक हांव आनी गोविंदय आसा न्ही बरोबर. बिकॉज आमकां खबर आहा बिकॉज हाव आमकां कितले एफर्ट्स घालचे पडले टू कन्विन्स द गव्हर्मेंट बरोबर. इट्स नॉट अ व्हेरी इजी टास्क कळ्ळें न्ही बरोबर. आमी 2022 साकून अंडर द बॅनर ऑफ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन वी आर ऑन रोड वी आर प्रोटेस्टिंग वी आर एजिटेटिंग वी आर होल्डिंग डायलॉग्स फक्त प्रोटेस्ट आनी एजिटेशन केलें म्हणून जायना थंय ते कोण पेन चलोवपी आसता आनी जेंचे कडेन पावर आसता तेंचे कडेन बसोन ते कन्विन्स करचे पडटा सारकें. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड Correct. फायनली एट दीस स्टेज वेन ऑल सगळ्यांनी बरोबर. अचीव करपाक पावता तेन्ना सडनली कोण तरी उठता पोटसूड उठता दिस इज कॉन्स्टिट्युशनल रायट नॉट वी आर आमकां चड मेळपा जायना म्हणनात नाही आता मेळपाक जायना म्हणटा न्ही. तुम्ही जो प्रश्न आता मेळपाक घालता पळय जायना, काय न्ही, 27 नंतर आता मेळना. खंड कसो घालता This is not सांगता correct, न्ही. जशें कितें तुमच्या सांगण्याप्रमाणे सगळें जावपाक जाय कायदे कानून आसा आमकां कांय लागना तुम्ही कितें पळयता सांग पळय आता पळय तुमी कशें आसा सांगे केपें काणकोण खंयच्यान आयलो
काणकोण खंयच्या म्हणटा न्ही तुमच्या हेजेर काडून तुमच्या पेपराचेर आसा सगळ्या काणकोण पेपरांनी छापलं असेल पण हा, क्षत्रिय तू म्हणताय भंडारी क्षत्रिय समाज जो आसा न्हू, शेतकऱ्यांना तो- मीठ खावप म्हणटात म्हाका एक सांग तेच सांगता क्षत्रिय जे समाज जो आसा, काणकोण सोडून दी आज 2 इश्यू ना, आयल्यात सोडून दिवं ना आणि रे. सांता क्रूज मरे हांगा जे कितें रुजू who are we to decide? राजू भाई पाणी मुरता न्ही पाणी मुरता ते हांगासरूच मुरता म्हळ्यार कशें ते म्हणजे कशें गोविंद बापेक सांगता आमचो क्लियर करता हय. हांव. आमी क्षत्रिय मराठांनी आमी भंडारी समाज हय. आमी आमच्या एसटी बाबांक फुल्ली सपोर्ट करता बरोबर. आमी आमचे फूल तेको तुमकां मेळोवंकूच जाय आतां या, या. तुमकां तेको दिना तुमी आमकां एक लेट हितून तेको दिना लेट आयक मरे आयक तरी लेट जाल्या म्हणटा पूण फक्त आमी कितें म्हणटा आनी- आनी 8 वर्सां रावा. ना एकूच आमी म्हणटा की ते कायद्या प्रमाणे जंय तुमची संख्या आहा थंय दिवची इतलेच नाही पार्लमेंटान जे कितें बिल पास केलें ते पिशे कायद्या प्रमाणेच मागता आमी. ते पिशे तेंच्यानी पिशेपणां केली अशें म्हणना. See, पळय, आमी- आतां म्हाका सांग जेन्ना- पणजे तुका एसटी केलो तर आतां पणजे तुमी फाल्यां एसटी केलो तुमी हॅपी कोण करतले कोण करतले हा व्हॉट इज वी आर सेइंग So तसं कोण करू नका म्हणून कोण करतले? कोणी Who is the authority? जी ऑथॉरिटी आसा पळय जी ऑथॉरिटी आसा इलेक्शन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया Yes. इज द ऑथॉरिटी Yes, yes. आता कोणी जर भायर अशें हो जाता रे तो जाता रे तो जालो म्हणून ते आमी मनार घेतले आमकां खबर आसपाक जाय तुमकां कळ्ळें कितें? अंडरस्टँड फाल्यां आमी कितें म्हणटा, पणजे करू नका जाल्यार म्हाका एक सांग, म्हाका एक सांग. तुमची संख्या आता आमी फुडल्या प्रश्नाचेर या हय आता फक्त एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन दिले म्हणून जायना न्ही करेक्ट रिजर्वेशन आता जवळ 41% परस मुखार पावता हातून भितर ओबीसी आसात ओबीसीकय दिवपा जाय ओबीसी का आसा न्ही No, म्हणजे- as per the No, obviously constitution, not. as per the Obviously constitution, it No, is not obviously there. not. It is not No. there in the constitution. No. एसटी तो येतो हे न्हू. महिलांक दिवपा जाय 50% ते रिजर्वेशन सांगना हे कितें आसा? पास जाला बिल पण ते महिलांक दिवचे पडटले न्ही केन्ना महिलांक पॉलिटिकल सो आमी उलयतात ते 33% महिला महिला 33 पास जाल्ले आहा पळय ते एक्झॅक्टली सो हे सगळे रिजर्वेशनाचो विचार केन्ना तरी करचो पडटलो Correct. आणि ताका जे पळय रिजर्वेशन मागतात तुमचे सारखे लोक तांकांय दुसरे कम्युनिटी बद्दल एक साम्यक विचार फुडें मारचो पडटलो बरोबर. So, गोंयांत महिला आसा न्ही? हय. राजू भाई लेट मी मेक क्लियर Correct. क्लियर सदांच आमचेर आरोप जाता कोणाचेर आरोप जाता जे कोण आमी रिजर्वेशन एन्जॉय करतात तांचेर कित्या खातीर आरोप जाता अरे हेंकां हें दवरलें मरे कितलीं वर्सां हेंकां हें दवरपाचें रिजर्वेशन दिवपाचें पूण लोक म्हणजे आतां तुमी तो विचार करिना कोण तुमी करिना आणि क्षत्रिय समाज जो आसा न्ही सांगता तुमी आमच्या मदले तुमचे भितर आमी आहा मरे नाही तुम्ही ना आणि जर तर तुम्ही जर तशें मान्य जर केल्लें जाल्यार तुम्ही आयज असो विरोध म्हाका एक सांगा पळय जेन्ना आमी ओबीसी मागले त्या टायमार आमी जेन्ना ओबीसी मागले आमच्या वासुपाई गांवकारांक तेन्ना तुम्ही फुडें येवंक ना तुम्ही खंयचें आंदोलन लडूंक ना कळ्ळें न्ही भंडारी समाज आंदोलन लडूंक ना लढले आमी मेळयलें त्या बरोबर तुम्ही फुडें येयले आमकांय जाय म्हणून ओबीसी बरोबर चल घेतले तुमकां घेतल्या नंतर आमकां एक सादो एक सीट सुद्दां मेडिकलाक मेळना जालो आनी लक्षांत सत्य अशें आसा आमी तुमचे कडेन सुद्दां कम्पीट करूंक जायनासले तेन्ना म्हाज्या सारक्यान जाणीव जाली की आमी निजाचे कोण हांगासरले मूळ निवासी आदिवासी आमी यांच्या बरोबर कित्याक रावपाचे आमचो हक्क आसा तो वेगळो आसा तो पर्यंत तेज्यान पयलीं आमचे कोणाक येवंक नासलें म्हणून म्हटलें हांवें भाऊ साहेब बांदोडकरान जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें पयले मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार भाऊन सांगलें आमच्या हेका त्या वेळच्या आमच्या लिडरांक की तुमकां आमी हें करता म्हणून एसटी करता म्हणून कोण तरी एक चबरू आसलो तेणी तेंच्या कानान घातलें आमच्या लिडराच्या तो तुमकां एससी करूंक सोदता मारतामार करूंक सोदता आयकूं नाका भाऊचें त्या बरोबर भाऊ तूं कितें आमकां हें करूंक मारतामार करूंक करता उलोवपाचें न्ही हें पूण अशें सांगलें तेंकां कळ्ळें पूण भाऊ आयकलो ना ताई आयकली ना ताईचो पत्रव्यवहार आसा भाऊचो पत्रव्यवहार आसा ना हेंची हेज्यान फुडें ह्या गोंयांत धडगत ना म्हणून आनी जालें कशें तो पर्यंत तो 71 जे सगळे भानगडी जाता म्हणटर 71 सेन्सस जावन गेलो रवींद्र कळ्ळें न्ही आमी ताचो फायदो घेवंक शकले ना बरोबर. आनी ताका लागून मागीर जे आतां जो सेन्सस आयलो तो 2001 आयलो आनी 81, मागीर 91 जावन. म्हाका एक सांग रवींद्र फॉर ए चर्चा से हय. ही डिबेट न्ही हय. आमी काय कायदो करपाक ना, बसना ना. आनी आमी तुका विरोधी करना बरोबर. इनफॅक्ट म्हाका एक सांग फॉर ए चर्चा हय. खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातल्यो
किंवा तुका दिसता जावपाक जाय? सी एक्चुअली कशें आसा ना पळय, नॉर्मली हो एक्सरसाइज न्ही पयलीं जाल्लो आसा. कशें आसा, हें सगळें पिक्चर केन्ना साकून सुरू जालें, 2012 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो एक डायरेक्शन गेलें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक की 2003 नंतर ज्यो कितें कम्युनिटीज इन्क्लूड जाल्ले आसा एज अ शेड्यूल ट्रायब आनी जांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें ना तांकां तें दिवचें म्हणून, कळ्ळें न्ही. थंयच्यान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान सरकाराक बरयलें, तेंचें ऑर्डिनन्स हाडलें. थंयच्यान तो हो प्रोसेस आतां मागीर सुरू जालो. सो मागीर कितें जालें की त्या प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस कशें आसता, हो एक्ट सुद्दां काडून तुमी पळया. एक्टान 2 बॉडीज आसा. एक आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, जाका डिलिमिटेशन कमिशनाचे पावर्स दिल्ले आसा. दुसरी आसा सेन्सस रजिस्ट्रार. सो सेन्सस रजिस्ट्रार जो आहा पळय न्ही, तो पयलीं सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डेटा कलेक्ट करता, पर्सेंटेज दिता. कोणाक दिता? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक. आनी बेस्ड ऑन दॅट डेटा इलेक्शन कमिशन वील डिसायड वीच आर द कॉन्स्टिट्युएन्सीज टू बी रिजर्वड. करेक्ट. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस. Correct. आतां कितें जालां, आमचे हांगा एक्ट हितूकच अस्तित्वाकच येवना आनी हांगा बेश्टोच वावडे उठयल्ले वता. हो मतदारसंघ रिजर्व जाता, तो जाता आनी तो जाता करून. सो हे पळय जे So overall- सावड्डे न्ही हे तुजे मुतान अजून पर्यंत fix म्हाजे ना. कडेन सांगता कसो आसा की जेन्ना 2013 ऑर्डिनन्स आयले पळय, त्या टायमाचेर हो जो एक्सरसाइज जाला की ज्यो कम्युनिटीज 2003 नंतर इन्क्लूड जाल्यो, तो इंडिया लेवलाचेर एक्सरसाइज जालो, गोंयाकूय जालो. त्या ऑर्डिनन्सा प्रमाणे सिमिलर पावर्स रजिस्ट्रार सेन्सस रजिस्ट्रार अपॉइंट केल्लो आनी इलेक्शन डिलिमिटेशनाचे पावर फूल ECIक दिल्ले. तूं जर आतां जर एक्ट पळयत न्ही आनी ते ऑर्डिनन्स पळयत, इट्स अ रेप्लिका ऑफ दॅट ऑर्डिनन्स. थोडेशे कांय प्रोविजन्स मागीर ऍड केल्ले आसा. सो त्या टायमाचेर ह्या ऑर्डिनन्साचो बेस घेवन सेन्सस रजिस्ट्रान आपलो सर्वे केल्लो आसा आनी दॅट सर्वे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जाल्लो आसा आनी दॅट सर्वे हॅज ऑलरेडी ऑल्सो बीन नोटिफायड. थंय कितें जालें, त्या टायमाचेर न्ही हांगचो गोंयचो CEO आसलो नारायण नवती आनी एट दॅट टायम CM वॉज मनोहर पर्रीकर. सो नारायण नवती इतले एक लेवलाचो ऑफिसर, तो पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करपाक मिस्टेक करता. तुमी खबर आसतलें न्ही विधानसभेन गोंधळ घातलेलो तो की तुमी मया कशें रिजर्व करता काय म्हणून, कळ्ळें न्ही. मया आसलेले पॉप्युलेशन आमचे अरावंड 5.4% समथींग. हेणी ते 5.4% जाग्यार 54% म्हणून प्रपोज करून फायल प्रपोजल मूव केले. दिल्लीच्यान फायल परत रिटर्न आयली आनी थंय ते ऑर्डिनन्स लॅप्स जाले आनी रिजर्वेशन मेळना. इट वॉज अदरवायज एज पर तुम्ही जर डेटा पळयता बेस्ड ऑन दॅट सेन्सस, आय डोंट नो हाव दीस सेन्सस रजिस्ट्रार वील डू द एक्सरसाइज, बट एज पर दॅट पॉप्युलेशन डेटा विच वॉज एक्चुअली नोटिफायड बाय द होम मिनिस्ट्री, प्रियो, सांगे, नुवे अँड केपे, these are the 4 constituencies which were proposed for the reservation at that time. Okay. So now I don't know whether they will adopt the same exercise or they will do the exercise again. But 2001 आणि 3 varied जर डेटा पळयता न्ही जाल्यार these are the constituencies to get reserved. आणि कशें आसा, पूण आतां जे पळय संजीव बाबान सांगलां हय ते एज ए DBT खातीर तूं चर्चेक घे. मडकय सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हय जंय गोविंद रावत त्या सांताक्रूज सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर इतले ST आसत, हय जाल्यार बाबा असो विचार कित्याक जावचे ना. पूण तेंचे कितें आसता पळय, सी इट इज नॉट लायक डिस्ट्रिक्ट वायज, तालुका वायज, इट इज लायक टॉप 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज खंयच्यो ते सुद्दां ते बूथ लेवल डेटा कलेक्ट करून, कळ्ळें न्ही. सो सावथाक समज जर 3 आसा, समज 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाता, पयले आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आसले, सो सावथाक 2 करच्यो किंवा आनी नॉर्थाक 2 करच्यो अशें खंयच ना. सो दॅट वील बी एक्सक्लुझिवली डिसायडेड बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द टॉप 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 1, 2, 3, 4. त्यो खंयच्यो जावं त्यो मागीर त्यो मडकय येता जाल्यार मडकय आसतली. आता राजू बाब डिलिमिटेशनाचे पावर तेका दिले, कोणाक? इलेक्शन कमिशन. कित्याक दिले? टील 26-27 सेन्सस आसा पळय तो मेरेन ते फ्रीज केल्ले आसा डिलिमिटेशन फॉर द डिलिमिटेशन पर्पज. सो बिकॉज ऑफ दॅट ते ऑर्डर आसा पळय 2008ची, त्याचो पावर काढून तो ECक दिला फूल पावर. बरोबर. आणि ECन ते आता ही फुडली कार्यावळ आहा ती ECन करची. आमचे म्हणणें कितें आसलें, पॉलिटिशियन कित्याक अनाउन्स करता काय म्हणून ते ECन करचें म्हणून. कितलेंच दिस इज आवर स्टँड, नथिंग. करेक्ट, खरी खबर न्ही ती. बट देर वॉज नेवर ऑफिशियल अनाउन्समेंट न्ही. देर वॉज ह्या ज्यो आतां असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा पळय न्ही, खंयच्यो रिजर्व जातल्यो, त्यो म्हाका दिसता फक्त न्यूज पेपरांनी फक्त नांव रिफ्लेक्ट जाल्लें. देर वॉज नो ऑफिशियल अनाउन्समेंट एज ऑफ डेट. नोबडी कॅन डू एक्सेप्ट ECI. दॅट इज वॉट न्ही. सो ECI तुजे म्हणणे प्रमाणे रवीन सारखे प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करतले. येस, तांकां ती मॅन्डेटच तशी आसा की तांणी सेन्सस रिपोर्ट घेवचो पडटा. दॅट इज द रिजन वाय वी आर डिमांडिंग फॉर दॅट नोटिफिकेशन. देर इज अ डिले ऑफ 9 months.
13 ऑगस्ट Correct, 2025 ऍक्ट नोटिफाय जाल्लो गॅझेटान तर Correct. मागीर विदीन अ वीक ते नोटिफिकेशन येवपाक जाय आसलें. सो फ्रॉम देन नोटिफिकेशन कित्याक येना? तुमचे इतले सगळे लिडर आसात, सगळे बीजेपीन आसात, सत्ताधारी पक्षान आहात, तांचे केंद्रा कडेन हायकमांडा कडेन इतलो स्ट्रॉंग रेपो आसा, कित्याक जायना? तेजेर हांव हय बरें. तेजेर हांव उलयतां. एक गोश्ट अशी सांगता, जसो नावतीचो उल्लेख केलो, हय इट वॉज पर्पजली डन. कारण कितें? कंटिन्यू. हय ताणें कंटिन्यू. हें जावपाक जायना म्हणून कळ्ळें, हितून मुद्दम बदल केलो. कळ्ळें न्ही? नुवेंच्या ऐवजी एलिगेशन्स मागीर- एलिगेशन्स हे एलिगेशन आमचें एलिगेशन आसा. दुसरी गोश्ट आसा, आतां तुमी जे पळय म्हणटा पळय काय न्हू, हें सगळें कित्याक जायना आनी कितें आसा, ह्या 7-8 दिसांक जे कितें आमी पळयता, कारण तुमच्या हय. रिझर्वेशन हाचे खातीर केदें आंदोलन, हुतात्मे जावप आनी ताजे नंतर सतत तुमी रस्त्यार आसात. दिलीप अँड मंगेश सॅक्रिफायस देअर लायफ. सो ते सारकें. सदां खंत नाही, उरतले हेचेर हांव तुका बिकॉज मेन डिमांड. कशें तें आज कितें जाल्लें आसा, हे जे कोण आमच्या एसटीचे फुस्तार जे कोण हे जाले, आमदार जाले, मंत्री जाले, तांकां अजून दिसता कितें आसा, तेंच्या हितून पोटशू सुटलेलो आसा की असो की अरे हे म्हाज्या हातांच्यान वयता मरे, ह्या म्हाज्या हातान जर गेलें म्हाजें कॅरियर काबार न्ही. म्हणून म्हणटा हांव, म्हाका एक सांग, काणकोण जो आसा आमच्या हेच्या प्रमाणे 8व्या काय 9व्या नंबराचेर आसा. कळ्ळें? तुमी सांगता त्या प्रमाणे मडकय मेळूंक शकतलें, कुमारजुवा मेळूंक शकतलें, पूण काणकोण बेगीन मेळपाचें ना. कळ्ळें? पूण कित्या खातीर? हांगासर जो हे आसा, जसो आयज तुमकां आमकां हे पेटोवन घालपाचें, कळ्ळें न्ही, आनी हे राजकारण खेळपाचो हो सगळो प्रयत्न चल्लेलो आसा. कसो? हांव आतां नांव घेतां की बाब सुभाष फळदेसाय कितें म्हणटा, जेन्ना रिजर्वेशन दिता एसटीक त्या वेळार आपल्याकूय हितून घेवचो. कळ्ळें न्ही? विश्वासान घेवचो. बाबा कोण रे तूं? कोण? तुका विश्वासान घेवप म्हणजे कितें? तुजी एनओसी घेवप आमी? आनी काणकोणचें नांव कित्या खातीर? काणकोणचें नांव इतकेच खातीर. हांव सांगता, दिस इज माय प्रेडिक्शन, हांगा बार्गेन आसा. म्हणून तेजो स्टेटमेंट जर हांव जो कॅरी करता तो असो, अदला बदल करुया. तुका जर सांगया तुमकां जायत न्ही, म्हाका काणकोण न्ही सॅटिस्फाय, तेजी कम्युनिटी सॅटिस्फाय. पळय राजू बाब, बरोबर काय न्ही? राजू बाब, आमचो हां? ओपोज हेकात आहा. हय. हे कॉम्प्रोमायज जावचें न्हू, कितें करेक्ट आहा तें इसीन करचें. इतलेंच आमचें काम. पण राजूबाब, तुम्ही आनी एक नोटीस केला पळय, आतां ह्या दिसांनी त्यो 2-3 प्रेस कॉन्फरन्स जाल्यो. आमी एज अ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी सदांच एक्टीव आसा, बारीकसाणेन आमी ऑब्जर्व करता. बट जेन्ना तेंचे मेमोरंडम दिले किंवा तेंच्यांनी डिमांड्स तेंचे पुटअप केले पळय, आमची एक तर प्रेस कॉन्फरन्स पळयला तुमी? अजिबात पळोवना आमी. बिकॉज आमकां ह्या स्टेजीर आमकां तो एटेन्शन आमकां डायवर्ट करपाचें नाका, आमकां कॉन्ट्रोवर्सी करपाचें नाका. लेट देम डू. मे बी तांकां कोण कशें एडवायज करता खबर ना, बट वी आर कॉन्फिडंट दॅट एक्ट इज देर. जर नोटिफाय जालो इम्प्लिमेंट करपा खातीर जाल्यार इट वील बी नोटिफायड. वी आर ऑपोजिट. हे जर कास्ट सेन्ससचो जर इश्यू आतां काडत किंवा अशे तरेचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज असो जर बोवाळ घालत, गुंतागुंत निर्माण करत, तर 27 मेळपाना ते मेळपाक जाय अशें तुमचे मनाचे दॅट इज तुम्ही जर 2003चो जो एक्सायज सुरू जाल्लो पळय, 2002 डिलिमिटेशन एक्ट येयलो, तेजे नंतर मागीर डिलिमिटेशन एक्सायज ऑल ओव्हर इंडिया सुरू जालो. केन्ना कंप्लीट जालो तो पळया तुमी. फायनल ऑर्डर केन्ना येयली? 2008. कितली तेंप गेलो सांग पळयात? 6 वर्सां गेली. आनी आतां समज जर आमी 26 जर सुरू करता हो एक्सायज, आनी तो जर आनी जर 6 वर्सां गेली जाल्यार तुमकां दिसता 32 मेळटलें? 27 सोडात, 27 सोडात, 32 मेळटले. हे नोटिफिकेशन काडपाक पर्पजली डिले केला. आतां पळय, ऑगस्टाच्या 13 तारखेर प्रेसिडेंटाचो एसेंट मेळलो. 9 म्हयने जाले आतां. बरोबर. इलेक्शन प्रत्येकाक खबर आसा, 27 इलेक्शन आहा. गव्हर्मेंटाक तर खबर आसली बाबा हांकां दिवंकूच जाय, जाल्यार आयज कित्याक रावलेले अनावन्स करपाक? सारकें खरें. अजून डिले हो सगळो इश्यू आयलो. आतां म्हाका हांव एक जेन्युइन इश्यूचेर येता. गोविंद, तूं, रवींद्र, तुमी दोगी जाण रस्त्यार आसात, पोटतिडकीन लडटात. म्हाका सांगात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें, तुमचें सगळें सॅटिस्फॅक्टरी जालें, तुमचें मिशन एकम्प्लीश? नाही, भंय कितें आसा जाणा, एक तेंचे मदीं एक जो भंय जो आसा तो असो आसा. भंय असो आसा, समजा हे 4 सीट आमकां मेळ्ळे, हे एसटी आसा ते सहज, आनी 3 ते 4 सीट जे आसा
ज्यांची नांवां बाईन घेतली कळ्ळें न्ही थंयसर जर तेंचे प्राबल्य जर आसा जर जाय आनी प्रयत्न जर केलो जाल्यार ते निवडून येता आनी फुडें आयचें जे कितें राजकारणाचें हें चडलेलें आसा तितून तुम्ही मुख्यमंत्री जातले एसटीचो म्हजो प्रश्न तोच हय ते पळय तुमकां मुख्यमंत्री सुद्दां मेळचें No, but I will see it the other way. पदां मेळटगीर मंत्री पदां मेळटगीर तुमचें मिशन एकम्प्लीश एसटी कम्युनिटी हॅपी जालें आनी तुमचे कडेन कांय नाका सी हांव कितें म्हणटा Program आसा न्ही फुडले? बिकॉज वॉट वी बिलीव इज दॅट ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युन्सी समज जर रिजर्व जाता आनी त्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान जर रिजर्व सिटाचेर जर आमचे जेन्युअन जर मनीस समज एखादे सगळे जेन्युअन आसचे ना बट तातूंतले 4 जाणांतले एकटो सुद्दां जर सारको मनीस जर विधानसभेन गेलो जाल्यार हे उरलेले जे विशय आहा पळय न्हू ते विधानसभेच्यान सोडोवपाची आमचे कडेन ताकद आसा म्हाका दुसरो प्रश्न दिस इज वॉट दुसरो प्रश्न वी आर आसा लुकिंग गोविंद. फॉर तुम्ही तुमचें अस्तित्व कायदो जाता कायदो जायना पूण विकासाची पळय जी ल्हारां आनी लाटो येत आसात ताका लागून सगळ्यान मार्जिनलायज कम्युनिटी आनीक मार्जिनलायज जायत आसात बारीक समाज काबार जायत आसा अशा परिस्थितीन भितर खंयच्यो एरिया उरले रे भायले लोक येवन जमनी लुटत आसात लोक जमनी विकत आसात म्हणून तर म्हणटा न्ही जें कितें हांगासर इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लें तें इम्प्लिमेंट जावंक ना आतां शेड्यूल एरिया म्हणा हेचेर रवींद्र आसा तो बरे तरेन उलयता कळ्ळें न्ही शेड्यूल एरिया ह्यो जर हे जाल्ल्यो आयज जे कितें आमच्या वचत ते तुमी पळयतात आंदोलनां जाता गोंयांत कोणा खातीर कोण करता आंदोलनां फक्त आमीच मायनींग एरियेन वता मायनींग एरियेन सबंद ही सगळी पळय जी फाटला वर्ग रावपी पळय मायनींग एरियेन काबार उदोस्त करून उडयल्ले वच करून उडयला आनी आयची परिस्थिती पळया तुमी आयज गोंयांत खरें म्हळ्यार हातूंत फक्त SC STच न्ही हातूंत बाकीचे जे ओबीसी कम्युनिटीज आसा पळय आमी हातान हात घालून रावपाक जाय एक्चुअली एट दीस स्टेज बिकॉज तुमी जर गोंयांत जर जो इन्फ्लक्स जो मायग्रेट जाता तो पळयला न्ही आनी ज्या प्रमाणे जे सेकंड होम जी कन्सेप्ट जो गोंयांत आतां हाडला तें पळयलें जाल्यार नेक्स्ट फुडले सेन्सस 27 जे जातले पळय तेन्ना ओबीसीची पर्सेंटेज आनी आमच्या STची पर्सेंटेज खंय आसतली ती पळया तुमी कित्याक म्हाका लक्षांत आसा की आमचे जे पयलींचे लिडर्स आहा पळय न्हू ते म्हणटाले की आमची STचीच फक्त आदिवासी जे लोक आमी जे आसा पळय तेंची पर्सेंटेज आसली 30%. 2011चो सेन्सस काडून पळया आमी 10.23%चेर येयला. अशें ना की आमचें पॉप्युलेशन देंवता इट्स अ पर्सेंटेज भायले मायग्रेट जावप चड आसा आनी आमची पॉप्युलेशन स्टडीली वाडटा. सो पर्सेंटेज जी आतां मे बी आय डोंट नो आयज आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर हांगा आमकां 4 सिटी मेळत फाल्यां 27 बट 32 ती 4 आसतली ना गॅरंटी ना बिकॉज द पर्सेंटेज इज रेड्युसिंग ड्रॅस्टिकली. रवींद्र बाबा हांव तुमकां एक सांगता तुवें आमचें तेंच जालें आमी ओबीसी आमकां पर्रीकरान 99 साकून 27%चेर येयले 19.5 रिजर्वेशन आसलें तें 27 जालें करेक्ट 14. तेणें कितें केलें पॉकेट सर्वे म्हूण केली गोंयांत भंडाऱ्यांची ओबीसीची पॉकेट सर्वे केली आनी आमची पर्सेंटेज कितली हाडली 26.26. पॉकेट सर्वे कशी एक मनीस येवप तुज्या घरान बसप आनी एकट्या कडल्यान बाबा ह्या गांवांत कितले आहा 1 2 3 4 5 आमचे आतां आमी 61% म्हणटा म्हणजे भंडारी गोंयांत आतां ऑफिशियल पळोवंक गेल्यार 14% आहा. आमी कितें म्हणटा आमचे सांगटे सगळे आमी 30%. पूण गव्हर्मेंटाच्या डेटा प्रमाणे आमी 13-13.5% जाता म्हणजे 61% ऑफ द ओबीसी. आयजूय म्हाका हीच भिरांत दिसता आयज ST कडेन तें जावंक शकता. तुमी तर अलर्ट जावंक ना तेका लागून आमी कितें म्हणटा एकूच सेकंड आमी कितें म्हणलें आमचो म्हणणें कितें आहा ओबीसीचें वी आर ब्रादर्स आमी सदांच ST आनी ओबीसी आतां तुमी मानता ना मानता हांव नको पूण आमी मानता आमी ST ओबीसी भाव आमचें कितें आसा आमकां घडला ह्या सरकारान आमकां 30 वयले 13चेर हाडले आनी मंत्री कोण आमचोच आसलो मंत्री चीफ मिनिस्टर पर्रीकर आसलो म्हादेव नायक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसलो तो म्हणटा आपल्याक कांय खबरूच ना आतां विचारलें जाल्यार म्हणजे अशें जावंक शकता म्हणून अलर्ट रावप आनी एकदां जालें हेका कोर्टान लेगून मागीर चॅलेंज ना इतलो पावर आसा त्या नोटिफिकेशनाक काडलें एकदां जाल्यार रेर केस टेकन चॅलेंज ते उरलें मागीर. तेका लागून आमची एकूच मागणी आहा भंडारी समाजाची जो इलेक्शन कमिशनर आसा तेजो प्रोसेस तेणें असो करचो पब्लीश ड्राफ्ट करचो पयलो बाबा कितें आपल्या मनान आसा सजेशन ऑब्जेक्शन घेवचें कित्याक हितून म्हाका एक सांग फाल्यां that provision is already included in the act. Act काडून वाच दाखयता एकदा कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रपोज जाल्यो न्ही त्यो पब्लीक फोरमाचेर येतल्यो इनवायटींग सत्तावीस पर्यंत कशें जातलें
आता पावलं मरे No, that exercise will hard no. आमचे कॅल्क्युलेशन अशें आसा की विदीन नेक्स्ट 10 days नोटिफिकेशन येवपा जाय. फर्दर डिले जावपा मागीर फुडलो प्रोसिजर आहा म्हणटा नो ते जातले. सो देर इज अ टाइम विदीन 2 ते 3 म्हयन्यान जावंक तुमकां विश्वास आहा 2027 फुडली 10 दीस क्रुशियल आसा. Right. फुडली 10 दिसां भितर नोटिफिकेशन येवपा जाय म्हळ्यार जाय टू इम्प्लिमेंट द एक्ट. बाकीचे मागीर तेंचे फाटी लागून Yeah, it should happen आमी as करता. soon as possible. येस ओके Yeah. आणि तुमचे लिडर दिल्लीक वतात बरेच हातपाय हालयतात सो एक्टिविटी चालू आसा हाजेर तुमचो ना विश्वास काय आहा ते कितें जालां सध्या पयलीं कांय जाणांची तोंड एकमेका कडेन नासलेली न्ही ते आतां हातान हात घालून चलता म्हणजे आमकांय मातसो बरें दिसता आमकांय मातसो तुमकां फोर्स आयला. आयला तुमकां दोगी जाणां. नाही नाही एक पॉईंट तुम्ही आता म्हटले काय नाही हे पळय जितके आमचो आतून गांवकार जो आसा सदांच तो ते आमचे हिस्ट्रीचे पुस्तक जें आसा बावडो स्कुलांत लायिल्लें तें कळ्ळें तें घेवन तो फिरतालो जेन्ना आमी एसटीक डिमांड करताले तेन्ना थंयसर बरयल्लें आसलें हांगासरले गोंयचे जे मूळ निवासी आसा ते 30% आसा म्हणून हें जें पॉप्युलेशन आसा मायग्रेशनाच्या खातीर ही जी पर्संटेज जी आसा आमची देंवत आसा एक सांगता तुमकां याद तो करून म्हणटा दिता. खरें नाही पॉप्युलेशन जेन्ना वाडटा Correct. एकूण तुमची पर्संटेज देंवत रावतली. नाही So this is because of not only because of population but influx, migration. Influx of नाही आणि संजू भाई एक याद करून दिता तुमकां आमी केन्नाच आमचो मनीस गेलो तुमच्या बरोबर कोण गुरू शिरोडकार कळ्ळें न्ही हेणी कितें बरोवचें अग्रलेख विष्णू वाघर हय राव सांगता गुरुन आमकां ओबीसी कमिशन आसतना आमकां ओबीसी दिल्या तुम्ही आता म्हणली न्ही तू मागीर घेता का ना घेता तुमच्यार आसा म्हणून बट आमच्या गुरु शिरोडकरांचें ऑलरेडी कॉन्ट्रिब्युशन आसा. नाही राजूभाई इन 97 नाही तुमकां सांगता न्ही हांव. हय आता हे जशे आमकां विरोध करता आमी तेन्ना विरोध करूंक ना केन्ना तांकां विरोध करूंक ना. तर म्हणपाक लागले हेणी विष्णू वाघान अग्रलेखान बरयलें तर म्हणलो जशे आमी गोंयकार भाऊसाहेब बांदोडकराक पुजता पायण्यार आसताले आमच्या घरान येता हय. म्हाज्या सुद्दां घरान आसले भाऊसाहेब तेका फुलां घालताले ते गेल्या नंतर कळ्ळें न्ही बरोबर. तशें विष्णून बरयलें की गुरू शिरोडकराची प्रत्येक भंडाऱ्याच्या घरान तस्वीर आसपाक जाय. आय वॉज हे सामको कारण हय जेन्ना हेंकाय करता वा आमच्या चळवळींच्यान बाजूक गेलो कोण गुरू शिरोडकर हांवें बरयलें भंडारी जिंकले आनी गावडे हारले म्हणून म्हाजो देवचार न्यूजपेपर जो हे काडटालो हांव न्ही कळ्ळें न्ही बुलेटीन काडटालो काय न्हू आमचें मुखपत्र तेतून हांवें बरयल्लें आनी ते दिसच्यान म्हजें आनी विष्णूचें हांवें अशें बरयलां म्हणून अशें आमचें ओके कळ्ळें न्ही? हें तुमकां सांगता हांव. तुजो मुद्दो वेल टेकन तुम्ही दोघे जाणांनी तुमचो जो कितें मुद्दो आसा तो वेल टेकन. संजीव बाब नायक तुवें बी तुजो जे कितें स्टँड आसा तो क्लियर केला. परत आनी कितें स्टँड कित्याक जाता तिंका मी साडे ना, मी आज सपोर्ट जाऊ ना. तांचे ते भंडारी समाज इज फुल्ली आमचो व्हडलो लिडर तुमकां दिलो आमी कळ्ळें न्ही जे कृती मंडळ करूंक शकले ना ते गुरू शिरोडकरान तुमच्या खातीर करून दाखयले. व्हेरी नायस वेल टेकन पण कोणे नाव म्हटलं ही हिस्ट्री कळपाक जाय. कोणे नाव म्हटलं ही हिस्ट्री सगळ्या भंडारी समाजाक कळपाक जाय. हे पळय एस टी कम्युनिटीची पळय तळमळ आनी तुमची पळय पोटतिडक आसा न्ही ती आयच्या चर्चेंतल्यान मुखार आयिल्ल्या फक्त तुमचे राजकीय फुडारी न्ही कम्युनिटींतले तुजे सारके लोक झगडटात रस्त्यार येतात पॉलिटिकल रिजर्वेशना बरोबर तुमचें अस्तित्व हो मुद्दो तुमी मुखार हाडटात आनी फक्त राजकीय आंदोलन करून जायना तुमकां सतत उबें रावचें पडटलें कारण राजकारणान वतले जे कोण जिखून येतले तांचे इंट्रस्ट वेगळे असतात तुमचे इंट्रस्ट कम्युनिटीचे इंट्रस्ट आनी गोंयचो इंट्रस्ट सांबाळटलो तर ही जी पळय चळवळ आसा न्ही ती सतत फुडें चलोवची पडटा तिजे पळय जे कितें इंगळे आसात ते नेवपाक दिवपाक जायना हें लक्षांत धरात. सो हें जें पळय मिशन एकम्प्लिश्ड पळय आमी म्हणटात तें मिशन एकम्प्लिश जातलें जेन्ना तुमचे अधिकार तुमची सुरक्षा आनी तुमचें अस्तित्व सुगूर जातलें तें घटमूट जातलें. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां. गोविंद तूं रवींद्र आनीक संजीव बाब नायक तुमी आमचे हे कार्यावळीन आयले आनी खडेगांठ चर्चा केली. म्हाका दिसता ही चर्चा फुडें एक राजकीय दिशा ठरयतली अशें हांव मानतां. तुम्ही क्षत्रिय हे आसा न्ही मराठा आसा न्हू तांकां हाडपाक जाय हांगासर कळ्ळें न्ही तांकांय कळपाक जाय बाबा एस टी समाजान तुमची लिडरशीप वयर येवपा खातीर तेंच्यांनी म्हटलें आतां सध्या आमचे 7 जाण आसा तेंचो MLA उलोवन गेल्लो आतां फुडल्याक आमी 14 करपाक कोणाचे आमचे सहकारी नासतना तुमी करचेच ना. वेल टेकन गोविंद तुमकां जाय तुका पॉलिटिकल पोटतिडक आसा
तुका हांव पॉलिटिशन ना पूण सांगता पॉलिटिकल ही पोर्ट्रेटाक तुजी म्हत्वाची आसा एसटी कम्युनिटीकय म्हत्वाची आसा आनी गोंयाकय म्हत्वाची आसा तुका हांव धन्यवाद दिता तुम्ही तिगळी जाण आयले आनी हे कार्यावळीक एक खडेगांठ अशें स्वरूप हाडलें म्हण तुमचे हांव मनांतल्यान उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.